गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग आयला। राजभवनात शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा। गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षा अंतर्गत दबाव सद्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा। मजगतीं आदिवासी प्रेरणा दीस कार्यावळीत सरकाराचेर केल्ल्या टिकेविशीं कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक चर्चा करतले आनी चर्चे उपरांतूच म्हत्वाचे निर्णय घेतले म्हणून प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सकाळीं सांगिल्ले। प्रदेशाध्यक्षांच्या ह्या विधानाक लागून दोगांमदीं जावपी ह्या चर्चेक आतां म्हत्व आयला। मंत्री गोविंद गावडे हांचेर कारवाय जातली काय ना ह्या विशीं जनतेक बरीच उत्सुकताय आसा। हाका लागून दामू आनी गोविंद गावडे हांच्या मदल्या चर्चे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून रावला। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मोले अभयारण्यांत बेकायदेशीर रितीन प्रवेश करपी कर्नाटकांतल्या 4 पर्यटकांक जाप विचारिल्ल्यान उलट रान कर्मचाऱ्यांकूच मारबडे करून ते फरार जाले। नागू दहिफोडे आनी मंगलदास गांवकर अशे ह्या दोनूय कर्मचाऱ्यांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर तांकां दाखल केल्या। उपरांत तांच्या आड पुलीस स्टेशनांत कागाळ लेगीत नोंद जालेली आसा। पुलिसांनी घडणूक सुवातेचेर वचून रोखडेच तांचो सोद घेवपाक सुरवात केली। कांय वरां उपरांत 4 आरोपींक पुलिसांनी अटक केले। रान खात्याचे अधिकारी दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आरोपींक धरपाक पुलिसांक सहकार्य लेगीत केले। गोयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी एकठांय येवन टॅक्सी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां 2025 आड बेरेस्तारा निषेध केलो। ॲप बेस्ड टॅक्सी आयल्यो जाल्यार थळाव्या टॅक्सीकारांचो धंदो काबार जातलो, देखून आमकां न्याय मेळासर आमी झगडटले अशी भुमिका टॅक्सीकारांनी घेतल्या। मजगतीं टॅक्सीकार योगेश गोवेकर हांच्या आड आशिल्ल्यो केशी पुलिशेन परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान गोयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी हणजूण पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो। गोवेकर हांच्या आड आशिल्ल्यो केशी खून वा गुन्यांवा विशींच्यो नासून टॅक्सीकारांच्या हक्का खातीर केल्ल्या वावरा संबंदी आशिल्ल्याचो दावो गोवेकर हांच्या समर्थकांनी ह्या वेळार केलो। सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मळी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणात नानोडा सत्तरीच्या विशाल उर्फ विश्वास झरमेकर या 38 वर्साच्या दुबावित तरणाट्याक अटक जाल्या। वाळपय पुलिशेन बुधवारा उसरा राती ताका अटक केली। फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायिल्ल्याचो अदमास आशिल्लो। पुलिसांनी 48 वरां भितर चोराक धरचो म्हूण देवस्थान सेवा समितीन मागणी लेगीत केल्ली। निमणे ह्या फंडपेटी फोडपी विशाल उर्फ विश्वास झरमेकर ह्या 38 वर्साच्या दुबावित तरणाट्याक अटक केलेली आसा पुलिसांनी। पर्वरे जावपी टाउन स्क्वेअर प्रकल्प हो देशांतलो एकमेव प्रकल्प जावन आसा। ह्या प्रकल्पाक लागून सुमार 11,000 चौखण मीटर जमीन संपादीत केलेली आसा आनी हाका 120.97 कोटी रुपयाची निधी लागतली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। जाल्यार स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत कोलवा दर्यादेग कोस्टल ट्युरिझम सर्कीट म्हणून उदरगत जातली। हातूंत फूड प्लाझा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड ब्रिजाचे पुनर्बांधणी आणि सौंदर्यीकरण जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार माहिती दिली।
फोण्या आणि बेतकी प्राथमिक भलायकी केंद्रात डेंग्यू संबंधी जागृताय मोहीम सुरू केला। अंगणवाडी आणि हायस्कुलाच्या शिक्षकां वांगडा भलायकी अधिकाऱ्यांनी बसका घेऊन डेंग्यूची माहिती दिली। तशेंच जर कोणाक थंडी आणि जोर येता जाल्यार लागसरच्या भलायकी केंद्रात येवन तपासणी करची अशें आवाहन फोंडा प्राथमिक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी डॉक्टर स्मिता पार्सेकर आणि बेतकी भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी डॉक्टर मनीषा कामत हाणें दिली। केसरवाल झरी वाठारात भूसंकलन जावपाचो धोका आसा आणि बेगोबेग ताचेर उपाय करपाची गरज आसा अशी शिटकावणी गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन दिल्या। ह्या ऐतिहासीक पर्यटन थळार राशिनी मातयेचे ढेर देंवपाच्या ते वाटेर आसा आणि तशेंच भूशास्त्रीय अस्थिरताय निर्माण जाल्ल्यान राज्य कार्याध्यक्ष महेश नाडार हाणें दक्षिण गोंयच्या जिल्हा अधिकाऱ्याक पत्र बरयलां। भूतांत्रीक आणि पर्यावरण तज्ञांचो पंगड बेगोबेग धाडपाची तांच्यांनी मागणी हांगासर केला। वेळार उपाय काडलो ना जाल्यार मनशाच्या जिवा बरोबर गोंयचे सैमीक आणि सांस्कृतीक दायज धोक्यात पडूं येता अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। मडगांव रावणफोंड वाठारांतल्या 6 लेन रोड ओव्हर ब्रिजाच्या बांदकामाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान काँग्रेसाच्या फुडाऱ्यांनी संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर आणि सल्लागारा आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। ओव्हर ब्रिजाच्या बांदकामाचेर निश्काळजीपणा केल्ल्यान लोकांक धोका निर्माण जाला। ओव्हर ब्रिजाचे 90% काम अर्धवट आशिल्ल्याचे काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो सांगता। मडगांव रावणफोंड वाठारांतल्या 6 लेन रोड ओव्हर ब्रिजाच्या बांदकामाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टदार आणि सल्लागारा आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केलेली आसा। ही सध्या अगरमळ पारोडेच्या ग्रेशियस फॅमिलीच्या घराची परिस्थिती जावन आसा। दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी तांच्या घरात उदक तुंबले। ह्या घरात वट्ट 3 फॅमिली रावतात। घरा फाटल्यान आशिल्ल्या शेतांतल्या उदकाक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान ते उदक थेट तांच्या घरात घुसता। ह्या विशीं पंचायतीक सांगून ते लोक थकले, पूण आजून मेरेन कोणीच कांय तोडगो काडिल्लो ना म्हणून घरची लोक बेजारल्यात। घर पोरणे आशिल्ल्यान घराच्यो वण्टी लेगीत कोसळपाक शकतात। त्यो पावसान फुगिल्ल्या कारणात त्यो केन्नाय कोसळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। तेन्ना पंचायतीन हातून लक्ष घालचें म्हणून ह्या घराब्यान मागणी केलेली आसा। दर वर्सा ह्या फॅमिलीचें घर उदकान भिजता, उदकान भरता, कारण की तांच्या फाटल्यांतल्यान शेतान हे उदक वचपा खातीर वाट ना म्हणून तांच्यांनी कितलेशेच फावट पंचायती कडेन कागाळ केली, मात तांकां आजून मजत जाल्ली ना। केपें म्हालांतल्या पारोडा आवेडे सारक्या हेर वाठारांनी दर वर्सा हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता। उटांगराच्या पडिल्ल्या ह्या पावसाक लागून सध्या कुशावती न्हंयची पातळी वाडिल्ल्या अंदूय बी ह्या वाठारांनी हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। पावस पडच्या पयलींच कुशावती न्हंयांतलो गाळ काडिल्लो जाल्यार हुंवाराची ही समस्या उप्रासिची नाशिल्ली अशें आदले सरपंच दीपक खरंगटेचें म्हणणें। सरकारान आनी संबंधीत खात्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात।
प्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी खांडोळा प्राथमीक भलायकी केंद्र लोकांच्या सेवे खातीर उणें पडपाक लागला. थंय साधन सुविधांची कमतरता आसा. 3 वर्सां मायज जाली. नव्या बिल्डिंगे खातीर बुनयाद घालपाची कार्यावळ मोठ्या दबाज्यांत जाल्ली, मात आजून एक फातर लागिल्लो ना. मुळाव्या सुविधांची कमतरता ह्या हेल्थ सेंटरांत लोकांक जाणवता. प्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी खांडोळा प्राथमीक भलायकी केंद्र लोकांच्या सेवे खातीर उणें पडपाक लागला. साधन सुविधांची कमतरता ह्या हेल्थ सेंटरांत उप्रासपाक लागल्या. 3 वर्सां मायज जावन गेली. नव्या बिल्डिंगे खातीर बुनयाद घालपाची कार्यावळ व्हडा दबाज्यांत थंय जाल्ली, मात आजून थंय फातर बसयल्लो ना. बुधवारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून अगरमळ पारोडेच्या एका घरात उदक तुंबले. ह्या घराच्या फाटल्या वाटेन उदक वचपाक वाट नाशिल्ल्या कारणात हे उदक तुंबिल्ल्याचें कळटा. वर्सांवर्स ह्या फामिलीचेर ही परिस्थिती उप्रासपाक लागल्या अशी ही फामील सांगता. थळाव्या सरपंचाक लेगीत सांगून जाले, मात कोणेच आजून तांचे ह्या अडचणीचेर लक्ष घातिल्लें ना. पंचायत तांच्या ह्या अडचणीचेर आडनदर करता अशें ते म्हणटात. अगरमळ पारोडेच्या ग्रेशियस फामिलीच्या घराची ही अवतिकाय. दर वर्सा तांचें घर उदकान बुडटा. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान छत्रसाल स्टेडियमात हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल हांच्या जयंती सुवाळ्यात भाग घेतलो. ह्या वेळार दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान दमदार भाशणबाजी केली. तशेंच ऑपरेशन सिंदुराचें लेगीत कौतुक केलें. महाराजा छत्रसालच्या जयंती निमतान ताणें केल्ल्या पराक्रमाचेर तिणें उजवाड घातलो. छत्रपती शिवाजी महाराजा छत्रसालाचें शौर्य आनी साहस पळोवन तांकां बुंदेलखंड सांबाळपाची जबाबदारी दिल्ली अशेंय तिणें ह्या भाशणांत म्हटलें. ज्या तरेन महाराजा छत्रसालान मुघलां विरोधात केल्ली तांच्या लढाईचे जे किस्से आसा ते इतिहासांतल्या पानांचेर नोंद जाल्ले आसा अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान उलोवप केलें. महाराजा छत्रसाल हांच्या जयंती निमतान ती उलयताली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 आनी 30 मेक 4 राज्यांचो दौरो करपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मेक कानपुराक पावतले. ताका लागून कानपुरात तांच्या आगमनाची जय्यत तयारी चालू आसा. भाजपाचे खासदार रमेश अवस्थी स्वता रस्त्याचेर सारन मारतना दिश्टी पडले. तांच्यांनी स्वता सारन मारून मोदींच्या आगमना खातीर रस्तो नितळ केलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कानपुरात येवपाचे आशिल्ल्या कारणात खासदार रमेश अवस्थी हाणें स्वता सारन मारून थंयचे रस्ते लीप केले. ताका लागून कानपुरात तांची विशेष तोखणाय जावपाक लागल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 आनी 30 मेक 4 राज्यांचो दौरो करपाचे आसात आनी 30 मेक ते कानपुरा पावतले. ताका लागून ही विशेष जय्यत तयारी कानपुरांतली. जेडीयूचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणा खाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान इंडोनेशियातल्या जकार्ता हांगासर थिंक टॅक्स्ट अँड अकादमिक्स ह्या कार्यक्रमात भाग घेतलो. ह्या दरम्यान काँग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हाणें इंडोनेशियन थिंक टॅक्स अँड अकादमिक्सात संबोधीत केले. खरें म्हटल्यार ह्या भेटी दरम्यान शिष्टमंडळ पाकिस्तानाच्या जी कृत्य आशिल्ली ती उगड्यार घालपा खातीर आनी जागतीक पाठिंबो मेळोवपाच्या यत्नात आसा. ह्याच वेळार इंडोनेशिया लेगीत भारताक तेंको दिवपाक तयार आशिल्ल्याचे दिसून आयले. हालींच प्रतिनिधी मंडळान थिंक टँक अँड अकादमिक्स हांच्या वांगडा भासाभासीत वांटो घेतिल्लो. थिंक टॅक्स्ट आनी अकादमिक्स ह्या तांच्या भासाभासीत तांच्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार
प्रतिनिधिमंडळ पाकिस्तानाची दुष्कृत्या उघड्यार घालून जागतिक समर्थन मेळोवपाचो प्रयास करीत आसा. पाकिस्तानाच्या विकृत कृत्यांचेर उजवाड घालपा खातीर सुप्रिया सुळे हांच्या फुडारपणा खाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दक्षिण आफ्रिकेत पावले. ह्या संदर्भात सुप्रिया सुळेन म्हटले की दहशतवादा विरुद्धच्या लढ्यात दक्षिण आफ्रिका निश्चितूच भारता वांगडा उबी रावतली खंय अशी खात्री लेगीत सुप्रिया सुळेन उक्तायल्ली आसा. सुप्रिया सुळे हांच्या फुडारपणा खाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दक्षिण आफ्रिकेत पाविल्ले आसा. त्या वेळार सुप्रिया सुळेन पाकिस्तानाच्या कृत्यांचेर जोरदार टिका लेगीत केली. पहलगाम हल्ल्या उपरांत संसदेचे खाशेले अधिवेशन आपोवपाची मागणी परतून एक फावट नेट धरपाक लागल्या. आता काँग्रेस नेता अलका लांबा लेगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक प्रश्न विचारीत धारेर धरपाक लागल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वपक्षीय बसका आपोवपाक भियेतात असो दावो काँग्रेसीच्या अलका लांबान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमी विचारिल्ल्या प्रश्नाक भियेना जाल्यार तांच्यांनी संसदेचे खाशेले अधिवेशन आपोवचे अशें काँग्रेसीच्या अलका लांबाचे म्हणणे आसा. पहलगाम हल्ल्या उपरांत सर्वपक्षीय बसकेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर रावूंक नाशिल्ल्यान तांचेर विरोधक टिका लेगीत करताले. आता परतून एक फावट संसदेचे खाशेले अधिवेशन आपोवपाची मागणी नेट धरपाक लागल्या. काँग्रेस नेता अलका लांबा ही आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक ह्या विशेष सिक्कीमच्या 50व्या राज्य स्थापन वर्धापन दिना निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान सिक्कीम वासियांक संबोधित केले. सिक्कीमात साहसी आणि क्रीडा पर्यटना खातीर भरपूर प्रमाणात संधी आसा. आमचें सपन आसा की हे सिक्कीमाक कॉन्फरन्स ट्युरिजम, वेलनेस ट्युरिजम आणि कॉन्सर्ट ट्युरिजमाचें केंद्र करपाचें अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. आपल्याक दिसता की जगातल्या अव्वल कलाकारांनी गंगोटकाच्या खोऱ्यात येवन सादरीकरण करपाचें आणि जगान अशें म्हणपाक जाय की जर निसर्ग आणि संस्कृती एकत्र खंय रावतात जाल्यार ती सिक्कीमात अशें जोरदार भाशण आणि संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान केलेलें आसा. धारबांदोडा पिळये बायपास जंक्शनाचेर सायनबोर्ड लावंक नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. तिस्क बाजारात वचपी कांय कार चालक डिवायडराक सर्कल घेनासतना चुकीच्या रस्त्यान कार चलयतात म्हणून थळावे सांगतात. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग रस्त्याचेर सायनबोर्ड्स आणि बॅरिगेड्स घालचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रातल्या बायपास रस्त्या लागसर कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 6 म्हयन्यां पयलीं अशी कोयराची समस्या उसगांव गांवचे पंचायत क्षेत्रातल्या MRF जंक्शना लागसर उप्राशिल्ली. उपरांत थळाव्या पंचायतीन दाखल घेवन CCTV कॅमेरा बसयल्ले. देखून ह्या सुवातेर धारबांदोडा पंचायतीन CCTV कॅमेरा बसोवचे आणि कोयर उडयतल्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली.
कलांगूट बागा वाठारांनी फॅन्सी दागिने आणि सरपळी विकपी बायलांनी पर्यटकांची जीण मुश्कील करून दवरल्या। दागिने घेवपाक ही बायलां पर्यटकांक जबरदस्ती लेगीत करतात। त्या भायर दादले जे पर्यटक असतात तांकां बॉडी मालिश वा हेर शारिरीक सेवा दिवपाच्या नांवार फुसलयतात। ना जाल्यार जबरदस्ती केला म्हणून ब्लॅकमेल लेगीत करपाक ती फाटी फुडें करिनात। कांय दादले दलाल जे आसता ते मालिश सेंटरांनी व्हरपाची लालच दाखोवन पर्यटकां कडल्यान पयशे लेगीत लुटतात। अश्यो कागाळी आतां थळावे करपाक लागल्यात। बागा कलांगूट वाठारांनी पर्यटकांची सतावणूक जाताच त्या भायर थळावे लेगीत ह्या विकृतीपणाक सामके विटिल्ले आसा। पंचायत तशेंच पुलीस यंत्रणेन लेगीत ह्या गजालींचेर पुराय दुर्लक्ष केलां म्हणून थळाव्यांनी उच्च न्यायालयात धांव घेतिल्ली। मात कांय दिसांनी परतून येरे म्हाज्या मागल्या म्हणीत कलांगूट बागा वाठारांनी दलाल दादल्यांक कडल्यान सतोवपाच्यो ह्यो कारभार चालूच उरला। अवकाळी पावस पडिल्ल्यान कुळे वाठारांतल्या शेतांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें। कुळे राक्षस माळिकेश्वर संघटनेच्या शेतकऱ्यांनी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी संबंधीत खात्या कडेन केल्ली। उपरांत धारबांदोडा शेतकरी कार्यालयान ज्या शेतकऱ्यांक आडवेळ्या पावसाक लागून लुकसाण जाला त्या सुवातींची पळोवणी करून लुकसाण भरपायचो अर्ज भरपाक सुरवात केली। अंत्रुज म्हालांतल्या फामाद फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा। गोंयांत मॉन्सूनाक सुरवात जाल्ली आसा। ह्या किल्ल्याच्या साबार वण्टीक आतां वेरयो पडिल्ल्यान केन्नाय ही वण्टी कोसळूं येतात। देखून कसलीच दुर्घटना घडचे पयलीं संबंधीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून दुरुस्तीचें काम बेगिनांतल्या बेगीन हातांत घेवचें अशी मागणी शिवमोगी करपाक लागल्या। अंत्रुज म्हालांतल्या फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही किल्ल्याची अवतिकाय जाल्लेली आसा। पावसाक लागून ह्यो आतां वण्टी फुगल्या तशेंच ह्या वण्टीक वेरयो सुद्दां गेला। ताका लागून केन्नाय ह्यो वण्टी पडूं येता। ताका लागून बेगिनांतल्या बेगीन ह्या किल्ल्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी आतां शिवमोगी करपाक लागल्या। जी निविदा 13.5 कोटींचेर भागताली ती 32 कोटींचेर व्हेली आणि इतले करून पासून SGPDA नुस्त्या मार्केटाचें काम अपेक्षे प्रमाण जायना अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा। मार्केटाच्या बिल्डिंगेचेर व्हडलो किलर व्हेल काडिल्लो आसा। एक पेंटिंग किलर व्हेलाची काडिल्ली आसा। खरें म्हटल्यार बिल्डिंगेचे गोंयच्या नुस्तेकारांचे प्रतीक दाखोवपी चित्र काडपाक जाय आशिल्लें अशें विजय सरदेसाय म्हणटा, पण ते ताणें काडिल्लें ना। ह्या विशीं आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन लेगीत उलोवप केला। SGPDAच्या बिल्डिंगेचेर गोंयकारपण दाखोवपी एक चित्र काडपाक जाय अशी सुचोवणी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें केल्ली आसा अशें ताणें सांगलें। गोंयांत सध्या पावसाचो नेट चालू आसा। पावसांत नैसर्गिक वातावरण मनमोहक जाल्लें आसा। कांय कडेन मोर आपलो पिसारो फुलोवन नाचता अशें दृश्य लेगीत दिसपाक लागला। ताळगांवां गोंय विद्यापीठाच्या ओसाड पडिल्ल्या बाल उद्यानांत मोर पिसारो फुलोवन नाचतनाचें हे दृश्य दिसून आयले। तशेंच फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या घराच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या शेतांत लेगीत मोर नाचतना दिसून आयले।